पासून सर्व आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मोना उतर ते आयको आमकां समर्पू पवित्र बलिदाना या गावया एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गावया आनी अर्गा दिव्या धरणे केल्या उपकारा मोगच्या भावानो भयणीनो भक्तिकांनो सद्याकाळच्या 18व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची आनी काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून आमी मागया स्वामी जेजू जिवंत क्रिस्त आम्हा हर एकल्यान की ताचे शांती समाधान भलायकी समृद्धी फोव करून दी म्हण विशेष करून ह्या संदर्भार मागया ह्या संदर्भात अर्गामी स्थिता फाबीन जे सिमेंडून सदव कतार भलायकी खातीर गिल्बर्ट मोंतेरोक बरी भलायकी लाभच्या रेत्यान ताका बायपास सर्जरी जाल्या ताका बेगीनच बरी भलायकी पोवचोवच्या खातीर मिस्तितात पतीन आनी भुरगीं औरंगाबाद महाराष्ट्रा तशेंच एका PUCचें भुरगें मानसीक वत्तडाक बरी जावन ते अस्वस्थ आसा बरी भलायकी सदांच ताका फोव जावच्याक इस्काला वचूं शिकोवंक आनी उडासरगत फोव जावच्या पासत ताचे आवय बापूय इराद्याचे मिस्तितात जे कोणा मागतान बसिलांचो उडास कडून तांच्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाचेनो एकूटाम जावन देवाक अर्गां बलिदान भेटोवच्याक आमी सर्व ह्या देव तेंपलांत सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमी देवा मुखार मात्र ग्रेस्त जावंक जाय म्हणलो संदेश दिता दिसपडते जिणेंत दैवीक संगतीक सडीत महत्व दिल्यार कृपेंत आमी ग्रेस्त जाता देखून सदांच लौकीक आनी आत्मीक रितीन भलायके बरीत ग्रेस्त जावन उठच्यांत जाय अशी कृपा मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया मुगल भाव भणीनो संवसारी जिवीत देवान दिल्लें वर्तें देणें तें आमी व्यक्त करूंक जायना जायते फावटी आमच्याच कुशे प्रमाणे जिवन हें संवसारी जिवीत आमी व्यर्थ केल्लें आसा देवा मुखार थोडे फावटी आमी नापसंदचीं जाल्लीं आसा सुमेलाचें बक्षणें मागया आनी हें संवसारी जिवीत सार्थक करूंक ताची कृपा ताची बेसांवां आमी जोडून घेवया मुगळा जेजू आमकां हें जिवीत सार्थक करूंक तुवें धाडलां पूण आमच्याच कुशे प्रमाणे जिवन आमचें जिवीत व्यर्थ केल्लें आसा तुका दूख दिल्लें आसा पश्चातापवता हांव सुमया बक्षणें मागून म्हणटा काकुळत म्हजी कर सुमया 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 मगळा जेजू तुजें उतर आमचें जिवीत सार्थक करूंक कुमो करता पूण ह्या उतराचो तिरस्कार केल्लो आसा तुका दूख दिल्लें आसा पश्चातापवता सुमया बक्षणें मागून म्हणटा हांव काकुळत म्हजी कर सुमया 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 तुजो मोग पेल्याच्या सेवेंत केल्ल्यांत आमचें जिवीत सार्थक जाता म्हणटा तुजें उतर
आमी हमसोस मोग केलो, स्वार्थी जाल्यां, रागिश्ट जाल्यां, गर्वी जाल्यां, तुका दुखयलें, पेल्याक दुखयलें, सुकन पडल्यां सोम्या, जिवीत व्यर्थ केलें. पश्चात्तापाव तूं बक्षणें मोगोन म्हणटा सोम्या, काकोळत मोजी कर सोमिया, 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 काकोळत मोजी कर सोमिया. सर्व पदवेदा देव आमची काकोळत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक उंचगी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्वर देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तो वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू, जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूळत कर. तू बापाच्या उजव्या कोसला, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवे आत्म्या सांगाती, देवा बापाची महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू भोवी, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. इकडे बुरदोळे दांपया आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुझ्या साकरांक आनी साकरणींक तूं पाव. तुका उलो मारतेल्या सदांच दुलो बायन वागय. तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उपदेशाकाच्या पुस्तकांतले वाचप. उपदेशाक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. कारण जो मनीस जाणवायेन, बुद्धवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातिल्ल्यांक सोडून वचोंक जाय. हेंय व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय. कित्याक सुर्यापंदा मनशाक कश्टान आनी मेहनतेन केल्ल्या सगळ्या वावरावरी ताका कितें फायदो. ताचे सगळे दीस कंती बरीत, ताचें काम एक व्हड त्रास. रातचे लेगून ताचे मतीक समाधान ना. हें व्यर्थ. देवाचें उतर हें.
सर्वे स्पोऱ्या संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. सर्वे स्पोऱ्या संततीच्या संतती तूं आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशे फरमान दिवन मनशाक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टीन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वारातेच्या एका फारा सारकी. सर्वे स्पोऱ्या संततीच्या संतती तूं आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा बरी व्हड व्हरताय. ताची जिणी एक सोपान कशी. सकाळीच्या देसाक जीव जातल्या तणा परी दीस उदेताना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडताना ते बावून सुकता. सर्वे स्पोऱ्या संततीच्या संतती तूं आमचो आसरो. सर्वे स्पोऱ्या संततीच्या संतती तूं आमचो आसरो. सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्त सांगता, जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोल दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्ताचो वेळ देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. ह्या पासून तुमचे थंय आसल्ल्यो संवसारी कुशालकायो वडण्यो हुमटून काडा. व्यभिचार, अनिस्कळपण, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आनी अपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा. एकामेकाक फटय नाकात. पोरण्या सैमान ताच्या कर्तुवां समेत पाटकन नव्या सैमाक तुमी नेसेत. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनात ग्रेक आनी जुदेव, सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातले, अनागरीक, गुलाम आनी स्वातंत्र्य म्हणलो भेदच ना. क्रिस्त सक्तांचो आनी क्रिस्त सक्कड. देवाचें उतार हें. Alleluia, 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 alleluia. आपण दुर्बळी म्हण जाणा आसा ती भागी, कित्याक सर्गीचे राज्य तांचे. Alleluia, alleluia, alleluia,
सर्वेस्परातून शुभवर्तमान प्रकट करून म्हज्या वंटांनी काळीज तूं पवित्र कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोव्या भाग्यवान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मिस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत ताणें तांकां सांगलें, पळया, सर्व तरांच्या अपस्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावी येता, पण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक पावटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शकीन तो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजीं कोठारां मोडून घालतां आनी व्हड करून बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरतां. उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटां, अद्रश्टवंत मनशा, साबार वर्सां पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पी आनी गम्मत मार. पण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारसो आसा, तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हणयेत आपणाकच तिरवी पुंजयतल्यांची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जायनातलेल्यांची. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची भोव आयची तिनी वाचपां भोव अपुरबायची. हेचे पयलें वाचप आमी आयकलें उपदेशकाच्या पुस्तकांत आमी आयकता, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. आमकां संवसारी देवान धाडलां व्यर्थ जावंक न्ही, आमचें जिवीत व्यर्थ करूंक न्ही, बगर सार्थक करूंक. सार्थक, सार्थक असो विरोध पद व्यर्थ, सार्थक करूंक. पूण थोडे फावटी कितें जाता, आमचें जिवीत व्यर्थ म्हूण आमकां भोगता. आवय बापूय उतर प्राय पावल्यांत 8 जाणां भुरग्यांक जल्म दिल्लो आसा, तांकां कश्ट करून शिकयलेलें आसा, तांकां बरें करून वागयलेलें आसा, तांकां बरें करून शिकप दिवन परगांवां धाडलेलें आसा. आतां एक सुरी तीं आसात आनी तांच्या लागीं कोणूच भुरगीं नात. कांय थोडीं खंय ओल्ड एज उमांत आसात आनी तवळ आपणाचीं भुरगीं आपणा लागीं उलयनात, आपणाचीं भुरगीं आपणा लागीं येनात, आपणाचीं नातरां आपणा लागीं खेळोंक नात. तसले परेगेतेंत तसल्यांनी म्हणचें आसा, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. थोड्या शिक्षकांनी भुरग्यांक कश्ट काडून शिकयलेलें आसा, वावंट काडून शिकयलेलें आसा, पूण रिजल्ट येताना जायतीं भुरगीं फेल जावन रिजल्ट उणें येयलेलें आसा, उणें आयलेलें आसा. तवळ त्या शिक्षकांनी म्हणचें आसा, व्यर्थस व्यर्थ, काडलेली वावंट व्यर्थ. थोडीं भुरगीं आसात, दीस रात शिकतात, कश्ट काडून शिकतात आनी रात गळोवन शिकतात, न्हीद गळोवन शिकतात, पूण परिक्षेंत बरें बरोवंक शकनात, मार्क्स उणें येतात. आनी त्या भुरग्यांनी म्हणचें आसा, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. भुरग्यांचें सोपण मतीन दवरून आवय बापायनी मस्त कश्ट काडलेले आसात, वावंट काडलेले आसा, त्याग केल्लो आसा, पूण ह्या आवय बापायचें उतर आयकनासतना भुरगीं वायट संवय धरना वा दुसऱ्या खंयच्याय चल्याची इश्टागत, चलयेची इश्टागत धरना. आवय बापाय सांडून त्या चलये फाटल्यान वा चल्या फाटल्यान वचून आवय बापाय तिरस्कार करतना आवय बापायच्या मतीन दिवचें तें चिंताप. व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. जायती कश्ट काडून, वावंट काडून, मेहनत काडून, कृषी करून, बरें करून, सगळें बरें जाताना
भिरांकूळ पावस येवन तो रोग लागून ती पोपळां सगळीं झडटाना वा गाद्यांत आशिल्लें भात पिकोवन लुवणें आयतें जाताना बरो पावस येवन वळो येवन सगळें तें सगळें वळोवन वेताना कृशीकारान सगोळीकारान म्हणचें आसा व्यर्थ व्यर्थ सगळीं वावंट व्यर्थ. म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा तसलें जिवीत व्यर्थच जायना. आमी कश्ट काडन वावंट काडन निस्वार्थीपणी आमी केल्लें तें जिवीत केदींकच व्यर्थ जायना. जावं पुरो तुजीं भुरगीं तुका पळयनात, जावं पुरो तुज्या कश्ट काडलेल्या वावंटीक बरो फळ मेळोंक ना, जावं पुरो तुवें केल्लो त्याग वा सॅक्रिफीस तुका येतेच फळ दिवंक शकूंक ना, पूण तें व्यर्थ जायना. उडास्तवरीचे संवसारी जिवितांत तें व्यर्थ म्हूण तुका भोगत, पूण ससनाच्या जिवितांत ताका प्रतिफळ आसा म्हणलें आमी विसरूंक नजो. आमी विसरूंक नजो. थोडे फुडें म्हणचें आसा व्यर्थ व्यर्थ ना, केदीं कसो म्हणून नाकात व्यर्थ. तुमी केल्ली मिनत, तुमी काडलेली वावंट, तुमी केल्लो तो त्याग, तुमी केल्लो तो सॅक्रिफीस तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या पती खातीर, पत्नी खातीर, तुमच्या सगळ्या भाव भयणी खातीर वा तुमच्या सगळे खातीर, तुमच्या घरा खातीर, अभिवृद्धी खातीर तुमी केल्लो तो वावंट केदींकच निर्फळ जायना, व्यर्थ जायना. सर्गीच्या राजांत येतेच प्रतिफळ दिवंक शकता म्हणलें सत हांगासर आमी विसरूंक नजो. कोणाचें जिवीत व्यर्थ जाता ते विशीं पवित्र पुस्तक सांगता. पळया जेजूचें जिवीत, जेजू कितें मेळ्ळें संवसारी, देवाचो पूत तो सर्ग संवसार असो, धनी तो, रायतो, पळया अरंब आदीं तो आसुल्लो, अरंबार आसुल्लो, आतां आसा आनी फुडें आसतलो, ताका अंत ना, ताका ना अरंब ना. तो आल्फा आनी तो ओमेगा, अरंब आनी अंत ताचोच. शेकडे आनी सर्व काळ ताचेच. सत्यवंत देव देखून फिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा सा पावलो, तो देवाक तो समासम तरी त्या समासमपणाक लागून रावोंक ना. तो देवाचें सैमतान सोडलें, मनशां रूप घेतलें, गुलामांतलो गुलाम जालो आनी कलत्यांतलो कलतो जालो. देखून देवान ताका अति उंच बारलो. नालिसाचें मरण, कुर्साचें मरण तो मेलो जाल्यारय देवान ताका साणून घालूं ना. सोम्याक म्हण येतें आसलें कुर्सार कळतना, बापा व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. केल्लीं आजपां व्यर्थ, वडलें जेवण व्यर्थ, केल्लें जिवंतपण व्यर्थ, रोग पिडेस्तांची पिडा गूण केल्लें व्यर्थ, देवसारा दवंडयलेलें व्यर्थ, विधवेंचो मोग केल्लो, अनाथांक निर्गतीका आदार दिल्लो, व्यर्थच व्यर्थ म्हूण येतें ताणें. देवाचें राज्य प्रगट केल्लें व्यर्थच म्हूण येतें. कंठ्याचो मुकुट व्यर्थ, कुरीस व्यर्थ, वळलेलें रगत व्यर्थ म्हूण येतें ताणें म्हणूंक ना म्हूण येतें. लोकांनी म्हणटाना तिरस्कार करतना कुर्साय ताका ताका सोडी नाका, बाराबासाक सोड, हाका कुर्साय म्हणून लोकांनी ताका तिरस्कार करतना ताणें म्हूण येतें आसलें व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताणें म्हणूंक ना. कित्याक ताणें केल्लो तो त्याग, ताणें केल्ली ती सेवा, ताणें केल्लो तो सॅक्रिफीस व्यर्थ जावंक ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो व्यर्थ जावंक ना. मनशाच्या दृश्टेंत, संवसारी सैमाच्या दृश्टेंत तो व्यर्थ म्हूण दिसत, पण देवा हुजेर तो व्यर्थ म्हूण दिसना. व्यर्थ दिसचें कोणाचें जिवीत. हाच्या दुसऱ्या वचपान सांगता, कोण पळय हाच्या दुसऱ्या वचपांत वापर बँड सांगता, कोण पळय संवसारी जिवीत जियेता, मासा रक्ताच्या वडण्या प्रमाणे आपलें जिवीत रुता करता, देवाच्या कुशे प्रमाणे न्ही, आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे न्ही, मासा रक्ताच्या कुशे प्रमाणे कोण पळय आपलें जिवीत रुता करता, तसल्यांची जिवीत व्यर्थ जाता. व्यर्थ तो चिंतूंक पुरो. हांव फटी मारन वोट काडून गेले, फटी मारन MP जालो, फटी मारन मिनिस्टर जालो, म्हज्या नांवार 25 KG आसा जाल्यारय हांव मिनिस्टर जालो म्हूण चिंतूंक पुरो. संवसारी जिवितांत तो व्हडलो सक्सेसफूल जावंकी पुरो, पण देवा हुजीर तो पिसो. व्यर्थच व्यर्थ. ताणें काडलेली वावंट व्यर्थ, ताणें केल्लो त्याग व्यर्थ, ताणें केल्लें जिवीत व्यर्थ, ताणें अनुभव केल्लो अधिकार व्यर्थ. व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतर. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, ह्या पासून तुमचे ते आसलेल्यो संवसारी कुशलायो ओडण्यो हुमटून काडा. व्यभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, खोट्यो ओडण्यो, अपस्वार्थ, हे सगळें तुमचें जिवीत व्यर्थ करता सगळें. तशेंच तो म्हणटा बोंब्या पुजा, माठ मंत्रां, पितीसपणां, ही सगळें तुमचें जिवीत व्यर्थ करता. जायतीं जाणां आसात
बंब्या पुजा करतलीं दोन दोणीर पांय दवरतलीं माट मंत्रां म्हणून हेणें तेणें धांवतलीं आसात तांचें जिवीत निमाणें तांकां व्यर्थ म्हूण भोगता सगळें व्यर्थ अपस्वार्थ करनासतलीं आसात व्यभिचार करनासलेलीं आसात कामाचार करनासलेलीं आसात कामाचार म्हळ्यार माट मंत्रां बिदिसपणां करनासलेलीं आसात अनिश्कळपणी जियेतलीं आसात व्यभिचार करतलीं आसात खोटेपण खोटे ओडण्यो ओड जियेतलीं आसात हें सगळें तांचें जिवीत निमाणें पावंडार पावतना तांकां व्यर्थ म्हूण भोगता हांवें सूख केल्ली म्हूण भोगता हांवें सूख केल्ली म्हूण भोगता सगळें व्यर्थ म्हूण भोगता व्यर्थ म्हूण भोगता देखून थोडीं गळपास काडून घेतात जीवघात काडून घेतात कांय वीख पियेतात कांय न्हिद्यो गुळयो काडून घेतात कांय बांयक फुटतात कांय दोरी काडून घेतात कांय आपणाच्या आंगार पेट्रोल घाल वा चिमणे तेल घालून उजो दितात कांय थोडी रेल्वेच्या पाट्याक न्हिदतात कित्याक जिवीत व्यर्थ म्हूण भोगता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारी जिवीत कश्ट येता वावंट येता अनवर येतात तुमकां सलवणी मेळटा पूण तें व्यर्थ जायना उडासतवरा व्यर्थ म्हूण चिंती नाकात कित्याक त्या फाटल्यान तुमची कश्ट आसा वावंट आसा पूण थोडेपण पिशेपण आदार ना बंब्या पुजा अनिश्कळाची जिवीत बंब्या पुजा माट मंत्रां पिदिसपणां म्हूण ताच्या फाटल्यान धांवचें जाल्यार तुमचें जिवीत व्यर्थच म्हणलें तुमी समजूंक जाय तें व्यर्थच कितें जायना एक स्त्री आसली 12 वर्सां फुडें ती केदाळी तिका दुबाव माट केलां ओडना मंत्रां गेल्यान ओडना म्हणून तिका केदाळी जेवतानाय तिका आंदू कांय घालांक ओडना उदकांतय कांय घालांक ओडना एक दीस हांव म्हजे लागीं ती आयली म्हणाली फादर आमच्या उदकांत वखद घाला म्हूण केशें म्हणटा तूं हांवें म्हणलें ती म्हणाली फादर आमचें उदक केदाळ हळडुवें फादर कलर येता उदकांत हांवें म्हळें थोडे फावटी बोरवेलाचें उदक हळडुवें आसता ताका बीद आसता इल्लो कलर येता खालें करूं जाता ना फादर केदाळय तशेंत तुमी हेटी पळय आमगेर या म्हणाली हांव गेलो एक दीस तांगेर उदक काडलें उदक पळयतना इल्लेशें हळडुवें बीद आसा उदकाचो आनी इल्लो स्मेल आसा पूण ती समजना तें बोरवेलाचो स्मेल तो फातराचो बीद तें समजना वखद घाला फक्त वखद घाला तिका मागणें गेलें समजयलें समजता मागीर परतून तो दुबाव हांवें म्हणचें समजोवचें मागणें करचें सांगचें जायत फादर आनी मुखार ना हांव आनी मुखार चिंतिना परतून तेंत आदे रागा आदे आडू मागीर म्हजें सांगलें समजोवना तिका म्हजेर विश्वास तिका मेळो ना आनी एकल्या लागीं गेली आनी एकल्यान म्हळें हांव जावंक पुरो तें वखद तुका घाला जावंक पुरो तो एकलो काडटा म्हणाली थंय गेली पयशे कितले करशिल्ले हजारान पयशे करशिल्ले हिचें मात्र खाल्ल्यार जावचें उदक रावंकूच ना कळ्ळें बांय कोणून म्हणी बांय लाटो घालो जाल्यार इल्लेशें बरें जाता तें कोण ना त्या पयशांत बोरवेलाचें उदक काडलें ती नितळ जावं ना हिच्या मतींतली कुसडाय नितळ जावं ना देदस्पर जाली एक दीस हायवे क्रॉस करतना लॉरयेच्या पंदा पडून पडचें कितें फायदो देदस्पर जाली ती पिसांतूर जाली डिप्रेशन जाली हेणें तेन्ना भोवली थोडे दीस तिका आस्पत्रेंत गेल्लें मागीर दीस भायर आयली हायवेक क्रॉस करतना लॉरयेच्या पंदा पडून मेली कितें फायदो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो व्यर्थ सगळें जिवीत व्यर्थ न्ही गे एका निजा ते वय विस्वास दवरा बंब्या पुजा माट मंत्रां पिदिसपणांतल्यान पयस रावा जिवीत व्यर्थ करिनाकात म्हणटा देवाचें उतर आनी आमी समजूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी हें समजूंक जाय देखून आयच्या सुवातेन पळया देवा मुखार दुसरें कोणूच ना संवसारी तुजी कितली ग्रेस्तकाय कितलीय तुजें आस्त बदीक तुजें तें जिवीत जायना कोरोनाची पिडा आमकां एक बरें लिसांवंक दिलां जायते पयशे बँकांत आसले जायते आस्त बदीक आसले जायते पुरो आसले जाल्यार आमकां ओशया म्हळ्यार विमानाची तिकेट काडया म्हळ्यार विमानान नातली बरें करून होटलांतली हाडया म्हळ्यार होटलान नातली मोला घे म्हळ्यार मोला वचूंक नातलें बरें करून रांदया म्हळ्यार मास मेळनातली दूद मेळनातलें देखून आसल्ल्यांतलें निस्पेस जिवन आसलें आमी न्ही गे आमची आस्त बदीक आमची ग्रेस्तकाय आमचें जिवीत जायना म्हणटा आमचें जीवन जायना म्हणटा देवाचें उतर देखून तो जेजू एक ओपार दिता पळय बोवा पुरब्याचें ओपार एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो ताच्या पयलीं जायतें पिकलें गूं बार्ली दाको आनी कालें भात गूं आनी कालें पुरा सगळें पिकलें वस्तू ताका तें पावूंक ना पयलें बळें भात बडयतना कोडे लागताले म्हणटा कोडे लागल्यार भात बारीक बरें न्ही गे हां 2 कोडयो दवर आमी भात बडयताले आमगेर 2 कोडयो आनी कोडेक लागल्या उपरांत कितें करताले गोत्या भात कोडयो लागल्या उपरांत नारळ पडटाले नारळ मारताले कोडेक नारळाची उदक उंतवणी घालताले ते सास्तीर म्हळ्यार मलगड्यांचें कोणा देवून आयलें बुरा कोडे भात लागले म्हणटा
पूण कोडे मारसो ताचे कांतल्यो पुरो उसळटाले भात बडयताले पुरो ती कांतल्यो खाताले कळ्ळें बारी खुशी तशेंच ही तुपी भरली हाची व्हडली व्हडली तुपी भरली पयलींची पुरो तुपी मोडली ताणें नवी तुपी भरली आनी सगळो खुशी जाली ह्या तुप्यांनी भरून गंव त्या तुप्यांनी भरून भात मुगल्या तुप्यांनी भरून रागी फाटल्यान बारली पुरा भरून खुशी जाली हाका आनी कितें म्हणालो तो अदृष्टवंत मनशा एपुटी रोग येवं ना पिडा येवं ना कीड खावंक ना चड आवड येवंक ना अदृष्टवंत मनशा सबार वर्सां पावों अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा देखून कितें कर सवकासाय गे बी कूल बी काम बी क्वायट बी कूल एन्जॉय गम्मत कर खा पिये मजा मार त्याच राती देव ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा आयच्या राती तुका हार्ट अटॅक जावचें आसा मॅसिव अटॅक पाडच्या उदक दिवंक कोण दिना थंय बायली ना गोवी ना भुरगीं ना कोण दिना पाडच्या एकाच उतरान आयच्या दिसा हार्ट अटॅक मॅसिव जावचें आसा सगळें कोणाचें जातलें तूं पेटेन न्हिदतलोय बँड आसतलें डुम्म म्हणून कितें फायदो व्यर्थ सगळें जिवीत व्यर्थ पळया ह्या मनशाचें जिवीत व्यर्थ असल्यांचें जिवीत व्यर्थ आनी तसले व्यर्थ मनीस आमी जावंक नजो तसले व्यर्थ मनीस जावंक नजो बगर आमी सार्थक मनीस जावंक जाय देखून जेजू म्हणटा दोगा जाणांची उल्लेख दिता जेजू एक लाजरस कोण लाजरस ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागल्यार आसो एक दुबळो लाजरस आनी एकलो ग्रेस्त मनीस जायतें आसलें पितांबर वस्त्र तो न्हेसतालो घट्ट तंदुरी बिर्याणी चिकन आनी काले कबाब बर्गर आनी KFC पुरा खातालो आनी ताची आडां कुडके पुरा भायर उडयतालो खंय गेटी कडेन उडयतालो आनी थंय भिकारी आशिल्लो लाजरस कोडांनी कुसुल्लो मनीस थंयसून खातालो पेटे ताचे गायले उंताले पळया ह्या लाजरान म्हणून ना व्यर्थ सगळें म्हजें जिवीत व्यर्थ कोडाची पिडा व्यर्थ पेट्यान लेवल्लें व्यर्थ म्हणून ना जालें पूण ताच्या जिवितांत तो सार्थक जालो देवान दिले कश्ट ताणें सुस्तिकेन सोंसले तो मेलो ताका पुरलो पूण ताका सर्गीं घेतलो पळया सर्गीं घेतलो ताचें जिवीत व्यर्थ जावंक ना दुबळें जिवीत कश्टांचें जिवीत नालिसाचें कंतीचें बेजाऱ्याचें जिवीत जाल्यार ताचें जिवीत व्यर्थ जावंक ना तें सार्थक जालें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी एकल्याचें जिवीत पळया खावन पिवन गम्मत मान आसलेलें तो मेलो ताका पुरलो ताका पाताळाक व्हेलो उज्याच्या वळवळ्यांत तो वळवळ्ळो उज्याच्या वळवळ्यांत वळवळ्ळो आनी तो सर्गा पळयता लाजरस थंय आसा आनी अब्राम बापा म्हणटा अब्राम बापा लाजराक म्हजे सरशीं धाड आनी उदकाची तेमेटी बुडोवन एक तेंबो उदक म्हज्या जिबेक घालूंक सांग पळया कोणाचें जिवीत हांगासर व्यर्थ जालें ग्रेस्त मनशाचें जिवीत व्यर्थ सगळें व्यर्थ देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी त्या ग्रेस्त मनशा बरी किंवा हांगासर पीक पिकल्ल्या तेच उदंड पीक जाल्ल्या त्या मनशा बरी पिशेपणाचे मनीस व्यर्थ मनीस आमी जावंक नजो बगर सार्थक मनीस जावंक पुरो जिवितांत सलवणी येत जिवितांत कश्ट येतीत जेजू बरी संत भक्तां बरी त्या लाजरा बरी त्या जोब बात्रेका बरी कश्ट येती जिवितांत सलवणी येतीत आमचें जिवीत व्यर्थ जायना ताका तेच प्रतिफळ आसा हें उडास दवरी जाय व्यर्थ जावचें केदाळा म्हळ्यार आमी कुडी रक्ताच्या मासा रक्ताच्या संवसारीक कुशलायाच्या अभिलाशे प्रमाणे चलतां तेन्ना आमचें जिवीत व्यर्थ जातलें तसलें जिवीत जिवंक देवान आमकां आपोवंक ना बगर आमचें जिवीत सार्थक करूंक आपयलां देवाच्या कुशेकाल आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिवीत जिवन तें जिवीत जिवंक आमकां आपयलां असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया तरी एका देवातें आसूल आमचो बाबार तुसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमंतां देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गा आनी भितर विचारस्तारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो हांव कर्मुर्येतां जल्मलो 5 पिळगांनी कसो असले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गात सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तांचवी आनी मेल्ल्यान 3 वर्सां बेगरो येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पयस सभी भक्तां सैकता पदकाचें भुगसणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन आमी सर्व देवाची भुरगीं ताचे कुशेकाल आमी जिवंक आशेतां ताचे कुशेकाल जिवन आमचें जिवीत सार्थक करूंक आमी आशेतां तसलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण
आमच्या मागण्या मुखार सर्गीच्या बापाक उलो मारया. मोगाळा बापा, तुझ्या पुताची सुवार्थ प्रगट करच्या आमच्या पापा साहेबाक, सर बिस्पांक, ज्या ज्या गांक आनी धार्मीक भाऊ भयण्यांक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या मिसांव वावरांत गरज आसचो सांगत दिवन तुज्या आशिर्वादान तांकां भर म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांतय तुज्या पुता क्रिस्ताचो उजवाड परजळूं आनी तांणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थीपणी वावरचे बरें म्हण तांचे थंय रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. वाड सवयांक आनी मादा द्रव्यां बाली जाल्ल्यांनी तांच्या जिणयेंत बरो निचेव करन ह्या बंदडेतावन सुटका जोडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुजो पूत ह्या संवसारी शांती हाडून आयलो. आमी आमच्या कुटुंबांनी वाड्यान फिरगजेंत आनी समाजेंत शांती स्थापन करची व्यक्ती जावन रुपीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विवेद पिढे वरवीं कश्टांच्या आमच्या भावा भयणीक तूं बरी भलायकी पाव कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकारिस्ताच्या जेवणांत वांटेली जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या पावलांनी चलोवन बरेपण जोडूंक फावो कर म्हणून अशें आमचे थंय आनी आमच्या भोवारी क्रिस्ताचें समाधान पासारीशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू तादेवा समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणसेजीच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेश तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानांचो फळ येतेश्टमापण तांकां मेळासो कर. सांगातास ह्या पूण तळार हातीन धरली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंता पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोन मौनपणी आमची कसकी गरजो आमची आशा जे कोणा मागतान बसिलांचो उडास करिया तांच्या बसोती विशेष करून मागे. सगळींचे भू मोगाळ बापा, तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता हांव. संवसारी जिवीत सार्थक करून तूं आमकां आपोवणी दिताय. तुज्या पुतान कश्टाकांता मदीं नुकसाणा मदीं तुजें जिवीत सार्थक केलें. आमी आमचें जिवीत सार्थक करूंक तुका तुजी कृपा आमकां दी, तुज्या जाणवाई आमकां दी, तुजें गिन्यान आमकां दी. ह्या मुखांतर तुज्या मोगाची सार्थ भुरगीं आमकां कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. काणीक समकर. पान संको 109 C10. Kangi sumya kaniko तुम्ही दिला मुसजरून कलम कर. मोगान तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो वासो भेटयता बापा वायंदा कासो अर्पिता तुका करतो मोगासो एकोटासो बापा क्रिस्ता कुड्रग दी तूं आमकां. म्हज्या बापीनी नमजनी तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवप्पा म्हणटा तसलें जावं म्हण मागाती. तुझ्या बलिदान आपल्या मनातानी मेळमी आमच्या वैसवेच्या म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, प्रसन्न जावन ही देणी तूं पवित्र कर. आमी तुका तांती भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां भेटयलेलें बलिदान जावन निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक
आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व कळेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कनवळ्यान तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुझ्या पुता आमचो सोडवोनदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानताले तें आमचे सवें तुका मानवो पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यान आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदां तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी उगडायली. पूण तुज्या पुता जेजून तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार सुरवेश परतून सृगानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा. उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 जय. उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. भाऊ भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. हे भोव पवित्र घडये कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता बवर्तान हे रितीन वांटेली जावया. बापा क्रुसूतून पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतासो गुट परगटुया सोम्या जेजू आमी उंडोकाता आनी एकाच जितले पियेता तितले पोटी तूं वैभवानेस आमी तुजे मरण परगटता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर घसेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर
फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पीटर पौल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां आनी तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मळपणांक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आमकां मर्या देवाच्या माया संगती तिसपती बागे वचूचे बागे धर्मदूतां बागे उजूतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबरे सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदराची आशना वतीन दवरून आमी ह्या संवसारी सार्थक मनीसांच्या देवा स्वादार आनी कृपा मागून समयान शिकलेले मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे फुलेले आमकां शितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वीस परासर वायटांतले विघ्नांतले आनी वरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार. देखून जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. राजवाडके पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. संसाराचे दिले हे तुझे बोपू दी कुठे रक्तावर विसर म्हज्या कडपण सोर वायटांत म्हाका निवास दा तुज्या आज्ञा पळय म्हाका आदार दी आनी तुज्यो सगळ्यो हुबल्यो सरूंक दीस म्हाका रीर मेळनाका. दिमे गलिया पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस आनी संवसारी आयली. क्रिस्तां कांता मदें ताचें जिवीत निरासपणान ती सार्थक केल्ली. आमी आमचें जिवीत सार्थक करूंक उलो दितात ती हे शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सौम्य भुके नामी आयल्या तुझे कांदे आमकां उंडो सर्गी सोदे सौम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामे सजावन आसा बसयल्या गांवाक पया करता तुज्या दारार पातिता तुजी ससाय मागता यात्रिकामी सजावन आसा बसयल्या गांवाक पया करता तुज्या दारार पातिता तुजी ससाय मागता. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा हे सर्गेच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गठ्यान भरल्याय. सर्गेचे वाटेर सदां सामका राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय
हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता. तूंच म्हजो तिरादा. तूंच म्हजो सांबाळना. तूंच म्हजो तिरादा. तूंच म्हजो सांबाळना. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव गार मोरे आशीर्वाद दिवा आमकां. भगीन कृष्णाचे कृपेन येरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.